अय्यप्प कामंतू इंतुदल्ले चडवरज मुंचिके वेलुटचिल्ले आता स्कूल सुरदत्तरी चिके कष्ट दत्तस आणि क्वार बरी मागीर समदत्ता आणि तुगल कांपुरदल्वे हाँ मिगल कामदल गो वर्षा अत्ते के गैसा प्रॉब्लम येवच्चे वचनो चड रंदप कोचे कामना रंदप चड नमळरी ऐदने चड पळना चिके आराम गोता हाँ पंत्र जरपळे हे गॅसा निमित्ती सोयरेल बादना आमका खंय वचका म्हणजे करना घरान तो आराम केल गो हो होई वे तुगल नणन दीनी वे नागो ಹ್ಯಾಪಂತ ಮಿಗೆಲ್ ಅಂದೇನಿ ಚಿಕ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಿತಿ ಮಕ್ಕಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇದಲ್ ಪಳೆ ರಜ ಮೆಳ್ಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಚರಡು ಆಗ್ಯವ್ನ ಹಜೂರ್ ದತ್ತ ಯವ್ವ ಬಾ ತಿಗೆಲ್ ಕುಳಾರ್ತೀನಿ ಯವ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ ಕುಳಾರ್ ಹಾ ವಚ್ಕ ಚಿಲ್ಲ ಚರಡುವಂಕ ಕುಳಾರ್ ಮಂಚೆ ಹೋಡ ತೆ ಹವ ನೈ ಮಣ हिकावे पुटकाई इन्स्पेक्टर म्हणून नाव दवरलागो पुटकाई म्हळ्यार पळे देवा 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 मक्कंतू पुरपूर कोण सोडता ಏನ್ ಯಾವತ್ತೆ 15 ದಿವಸ ತಗೊಂಡ್ ಹಾವಗರ್ ಪುಟ್ ಕರು ಸೂರ್ ಕರ್ತ ಪಳೆ ಜಲ್ಲ ರೀತಿ ನೈಲರಿ ಏಕನೇ ಕೊಂಕು ಸಂಚಿಸೋಣ ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಹನೆ ಹೇ ಕಸ್ಸನೆ ಕಂಡರ್ ಹ್ಯಾನ ಮನೆ ಧೂಳಿ ಬಸ್ಲಾಮು ತು ಪುಸುಚೇ ನಾವೆ ಮಳಲಿ ಸಿಂಕಲ ಗೈಲಿ ಕಸ್ಸನ್ ಹೊನೆ ಹೇ ಸಿಂಕನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೊಲ್ ಮಂಡ್ಲ ಪಳೆ ಸಮ್ಮನೆ ಯಶಿಕ್ ವರ್ಚೆ ನಾಳೆಂತು ಟೈಲ್ಸ್ ಪೊಳಚ ಅದಾಯ್ನ ಹಳ್ದು ಮಂಡುನ್ಗೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಆವ್ ಹೇಗರಂತಸ್ತನ ಕಿತ್ पुट कोंदावरतशील गोतसवे एक चुरू पुटकाई ना पळतुका सकाळ दुखून सांगिते कसं करतो होणे तू म्हण सांगतो गो केदने पळेला रे हे कडे तिगल बाद दल रे आणि जेवण खाणंत अनेक नमने बाद गो हे थंडी ते उष्ण ते वात हे पित्त म्हण हजार इतले गो मारैती यप्प सकाळ उठेल रे एकडेंतो घर फूट करचे आणि एकडेंतो प्रति एक हिगेला निम्मो निम्मो नंदप करका गो ते धान्य हे तरकारी ಒಟ್ಟು घालचे नज्ज ताक टोमॅटो घालचे नज्ज आक पियाव घालचे नज्ज यो देवा हे नमने कर पळे तशी म्हणू तिगेले आणि तिगेल चढवाले ಮತ್ತೆ ತಾಳ್ವೆದಕ್ಕೂನು ಪಯ್ಯ ಉಂಗುಷ್ಟು ತಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆ ಚುಕ್ಕಿಲ್ ನಾ ಪಳೆ खांकी शिंकी ओंकी पुंकी प्रति दिवस एक ना एक असतो गो वर्षात 365 दिवस कायला म्हणजे चुकील ना पडे त्या नमने पुटकाय केला रे आणि कसं जाऊ का सांग अनेक गमत गोतस्वे बाहेर वचनो म्हळ्यार आम्ही भोंच्या गेलतात ना पाणीपुरी मसालपुरी पिझ्झा हे ते पुरं गंमत खातो गो खाता नुता पुणी खातोय चढवा सांगचे पळे चढवनो हंग ಇಲ್ಲ म्हणू तुमक पूरा हो फ्री सोडला घरा गेल मगिरी हे कसने तुम्ही निमगू चनज्ज हंग पळे तुमगेल मम्माक मय्यक बेजार दत्त म्हणू हाव नुतशे पाप मय्यक पूरा रंडपनी करू दायना नवे तिक कष्ट दत नवे म्हणू तीन पाप बाहेर झाडाचे तष्टवन हाव तुम खावचं सोडतस घरान तरी निमगू चनज्ज हाव कसन करत की तेंची खाऊ का म्हणचे आणि गंमत गोतसवे बाईची खाण खालते तंग कसं नाही जाय ना गो घराच खाण खाल कुले मंडे मारी रोग येत म्हणत गोती मक्कंतू ती येत मळर पळे रण्य शिया कल्कोल ताप पुरा येत गो मारायती 3 वत्ताना मियल माइन रोडचे दूग बमणाल घरा बाहेर सरली म्हणून मक्का रण्य येत गो बेजाराने कुशेरी दोळे उद्दा येत गो हा ही नतरी मके एक वार 10 दिवस सुधारसून घेवचे जाऊ का मागीर हांव मिगेल कुळारोच्या म्हण पळयला रे म्हाका सुकस म्हण लेकलावे तुवें हांव कुळार येत म्हण कळ्ळें कुळ्ळें मिगेल भावा बायला तिगेल कुळारोच्याक बॅग घेवन रेडी जावन आसता गो आनी म्हणचे होने तू आयिल्ली मी ती म्हाका मिगेल कुळार वच्चे दत्ता हंग मायंक आनी मावांक सोडून वच्चे दायना नवे म्हणटा तश म्हण पळे गांवार आशिल्ले हरडीक मुंजी तेरो जात्रे एक्कय सोना गो पुरे भोंवता रजेर हांव वता म्हण कळ्ळी वे कुळार वता पळे हांव ते पांय दवर कुळ्ळे ती भायर सरता आनी तिने कुळार दुखून एक बसार येवचे हांव आनीक बसतरी मिगेल बमणाल घरा येवचे अशी गो ह्या पण ते एक गॅसा प्रॉब्लम निमित्ती मिगेल नणंद या ना म्हळेली लायक दल्ले म्हण लेकले तशी हांव कुळारय वचनी नक्का म्हणू मिगेल माई
तांगेले बहिणील घराकनके फंक्शन अस म्हण चमकलीन ते तशदावनो हा मम्मी गेल बामून चढू आरामात दीस काल गो मन नाही त्यातनं पर हॉटला वचून खाऊचे ताई हंगा बाऊंचे करतसिलेन ते गम्मत दीस गेल गो रज कशी गेल म्हणून कळली पण मका आणि तू चौच का ना खै गेलेली मिगेल नणंदनी तुगल नणंद बारी बारी फ्रेंड्स कैमो तश्मळ मगिरी मिगेल नंद कೈ थोड्यापणी दुर्बुद्धी अशी नक्वे तुगल नंदल एक नमोंदಲ್ಲ ರೀ मिगेल नंदल अनेक नमने तीन हळ्ळीन तशी नवे फक्त ती भारी छान जागे रस तिका शुद्ध वारे मेळता उद्दाक मेळता आरोग्याला ऐक असता हळ्ळी जीवन सुखची म्हणून कोच्चून घेऊच गो हा फट्टी म्हण सांगा ना आम्ही कसं करतो सांगा आमगेले अदृष्ट काही अस की आमगेल उत्कारून काही असत की काही आम्ही ती जीवन करका नाही गो हिगेल फक्त कोच्चून घेऊच गो ही वेळ तशींची रज मेळ कुळ्ळे चढवा घेऊन हाजूर दत्ता सम जेवत गो पाटबोन जेवता मागीर म्हणचे तू कसने म्हण होने रगडे री वाटून केलेल रंदे भारी रुची दत्ता हांव पळे मिक्सी ग्राइंडर कसने उपयोग करना म्हाका रगडेरी वाटून रंदे कोरका रगडेरी लनू मसाल वाटून रंदे केल्यार कितले रुची दत्त कोतसवे म्हणजे तीन ते वंट वारी कोरनू लनू म्हणताना ही कुट्टी दिव्या म्हण दिसत म्हाका आणि घर कोयर कान पुसिताना पुरोधत नाही गो त्यामुळे वैशाकरी सुस्त जावचे चढ नवे हांव खैपणी सू सू केल्ला पुरगो सुकेल पळे एक दिसान घर एक हात दिग केलरी एक वणती लागता अनेक हात दिग केला अनेक वणती लागता एक दिसान घर तंतुई माप घेऊन पुसूच तुवें हक्का सू सू केल्यार कशी होणे तू आमगेल घरांत पळे हांवें कोयर काडचे पुसूचे हातांनीची बकेटान तू अवंगल बुडबुडोन पुसूका घर म्हणजे चकचकीत आता कन्नड शिदत गोतसवे तुमको पुरा पळे सूक चढ दला तकाच हे सुस्तू म्हण सुरकल गो आणि तुगल नंदेवरीची बाहेरचे खाणपुरा सम खाता मागीर सांगचे घरा येतरी आणि बाहेरचे खाणपुरा चांग नाही अशी खावचे नज तू केदने बाहेरचे खाण हाडून खावचे दिसता नवे ताकाच ह्या नमने तू थोर दल्या आमगे ते पळे बाहेरचे खाण म्हणते हाडचे ना आम्ही कसं नसल्यारी घरान तू फुटक कोण करचे आणि तुमको बेजार दत म्हण हांव खावचे म्हण सांगतो गो तश म्हणू कसं नाही हाडावे म्हण माईन सांगले री नक्क गिक म्हणा पूर्ती आडसून घेता खाता गम्मत करता पूरा दत्ता मिगेल येवनशी सांगचो गो तिने आता गॅसा प्रॉब्लेम म्हण सुती सुरदलते नाही त्यांच्या बाती गेले तुमको पळ्या पेंट गावान तू कसं नाही ना आमक गॅस नसल्या रे काय येच्छन दाळ तितले राखोड मेळता रान्नी उज्जू कोण आम्ही ऐकून जेवण करता ती तुमका कष्ट सिटी म्हण आणतात नव्हे तुमक तशी दावका म्हणची गो हिने नाही ही गेले आनू अम्मा भाऊ पर सिटीन तशे मग सोयरीक पळयल्ले हांव हंग घेवन सेटल जाल्ल्या ही गेल्या ना हॉर्डी कोण गेनो मग कसले सांग गो सांग दल तांक नव्हे आणि गम्मत कोतसवे हे प्रेमी गेले द्रबडाई कोच्चोंग घेवचे आम्ही घरांत असताना मांगेल रुमा वचून माईन कितली सवत कोतसवे ती तुम्ही मग कसले का हळ्ळीच्या गोरडी कोण दिल्ले हळ्ळी गावांत घालमू म्हण रडत गो तेन्ना माईन तीक बिश्टाचे तुला आयकोन वाजिल जाल्यारी खंयचे कामार आसिल जाल्यारी तुका खंयचे कामार आसिल चाल्लो पळय येत आसिले तुका एक चुरू सिक्कील मागता वचना आसिले तश दोन तुगेल ती परिस्थिती ताका आत रडला कसन प्रयोजन गो दोन चढू जातरी तुगेल कसन हेरडाप म्हण जोर करता ती 3 लाखला म्हाका ऐकना म्हणून आमगेल कसन होडार म्हणे ऐकून ऐकत एक दिसान घरांत उरलेला ऐकण्याशी असतवे मी केले मात्र ಹೊಡ್ಡಸ್ ಪಣ್ಮಣರಿ ಹಬ್ಬಾ आपले नशे गावची स्वर्ग मळवेरी करता आणि पळे सकाळी 8 8:30 शिवाय उठायना उठोन तर मंची कसं सांगत असवे
म्हाक हांगा असं न्हीद पडना हने अंग दण म्हणचे पडना नवे राती न्हीद येना पलपले दोळ लागता तशें आमची की वेळ दत्ता म्हणटा दनपार पळय 2 अड्डेस भितर जेवण दावन आवसनी दुरूम वतात गो मागीर एक चढवणे स जाल्यार ती उठयना माय उठून तांगेले हे कसने पूल संजे पूल हाडचे मागीर पुला मीठ घालतुचे हे ते प्रकोन घेता ती आमगेल चागी पुरा जाता 6 घंटे लागले उठयत पळय मागीर राती तिकन खंय दुखून न्हीदत सांग म्हणचे मात्र हंग कसनी काम ना नवे अंग दण पडना नवे म्हण सांगचे गो तिने 1-2 उपद्रव नाही गो वही मारकी आमगेल ग्राचारू समना सानस्ताना अಮ್ಮನ್ ಬಿಷ್ಟೋಚದಲ್ಲೇ ಹೊರಡಿದ್ದತ್ತರಿ ಮಾಯನ್ ಬಿಷ್ಟೋದ್ದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ನಂದೈ ಬಿಷ್ಟೋಚದಲ್ಲೇ ಉಪದ್ರವ ತಂಗೆಲೆ ಮುಖರ್ ಸುನ್ನೆಲ ನಿಕಸ್ಕಸ ಅಸ್ತಕಿ ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಗೆಲ್ ಹಣೆ ಬರಪ್ಪ समना पळे काय होई गो आमको कोणी समज मेळनात पळे आमगेल दृष्ट इतले पळे हो तशी जाल्यार हे पण तुगेल नणंदेनिवे हा ती वपास वपास आम्ही पुण्य केलेली ती आम्ही हल्ली अशा वचन आमकां कसं नाही कष्ट ना म्हण वपास वपास कोचित आशिल्वे म्हाका कोप येयले एक पण ती सांगता ना हांव सांगून सोडलें हे पंत्र जर आम्ही तुमगे थंय येतात गो तुगेले रगड दंते रान्नी उजोपरा आमगेल चेडवांक दाखयल वरी जाता आमकां 4 दीस गम्मत जात न्ही गो येवी येतवे तुका तोंदर ना जाल्यार मात्र म्हण एक चिक्की राग चेरसून सांगले ती कसन करतात सांग येती म्हणलेली तिने उलट स्टाईलान तो कळत आशिल्लें तिका आमी येवची इश्ट ना म्हणून जाल्यार म्हाका येती गेल्यार कोप आशिल्लो न्हय कोप तिसून घेतला वरी जालें रजेरी थंय गेल्ला वरी जालें आनी मांयक आपोवन व्हेल्ला रे मांयक हेची हुंचाण गेल वरी जाल्लें म्हणून प्लॅन केल गो हांवें मांय कसून हुंचाण लागत तुवें नाही गो मिगेल नंदन तितले पुरा कोच्चोन घेतना मायन म्हणचे असल पेंटगांवान तू सुकार होड दिलेल तू त्या हळ्ळीन तू कितलेच पुरा शिकून दीस काडतस न्हू पुता कितले म्हळ्यार रे मिगेल तू नवे तू म्हण कोच्चोच गो कोपेत कियाना सांग करत बघा म्हणलें हा पण तांगेर घरा वच्चे प्लॅन केल्ले माई हांव चेडू चमकलीन ती हांकां ऑफिसार वचून 4 दीस राबचे जायनी 1-2 दीस ते राबलीन ती आयलीन ती हो वही वे भार लायक काम केलें तुवें कशी तुगेल नणंद रगडेरी वाट्ट न्हू दांतेन दोळ न्हू रान्नी उज्जरान दपकोन वाडली की तिगेल बंडवाळ पुरा भायर पडली गो आम्ही ते वचून पळयलें रे सकडल घरांत आसल्या वरीची वॉशिंग मशीन फ्रीज गॅस पुरा आस गो आनी रगडेरी दंतेरी मंडील धुळीत सांगतशिल्लें उपयोग करनाशी कितले वर्ष जाल्ले म्हणून हांव कशें केलें गो सुवे वय गो शारदा तू रगडेर वाटिल्ले री लायक दत्ता म्हण सांगलें मुगो एक पंता वाटून दाखय गो म्हणलें कसन करता ती रगड पुरा घास घासून धुवन वाटिली दल्वे पुरदल तिका हे दीस हांव कशें केलें तूं वाटील पळयलें न्हय हांव वाटी ताजी म्हणलें 2 सुद्दां हालेल गो कडे रे यो देवा म्हाका तें करचेक साध्य ना गो वय गो शारदा तूं सांगचें बदलची तुज्यान मात्र हें साध्य म्हणून वयरी घाल गो नित्यच रगडेर वाटत तशें करतशील हांव मागीर इडले राव प्रधान तरी दळयतशील गो हांव करता म्हण मुखार वच्चे अयो मिज्यान दय्य ना गो कितले म्हळ्यार आमी सिटीन तशें नवे नाजूक आमी आमगे प्रकळ ना गो तूची सई हाका म्हणचे आनी रंदय जेवतन प्रदेशीची भारी रुची दल्ला तू सांगची पट्टी न्ही म्हूण प्राय कितले चड न्हू समूह धडेल गो तिका आम्ही गेल्ला पुरदल तिका तशें सिल्तिगेल तोंड आनी पळो का येवचोस हें गॅसाचें न्ही प्रॉब्लेम ना म्हळ्यार रे ती येवन येता तेदनानी कशें करता म्हूण पळो का म्हाका गम्मत जाली मारे ती आयकून भारी खुशी जाल्ले हे गॅसा निमिती मस्त पुरा काम जालें पळय हाँ वही गो गॅस प्रॉब्लम म्हणून कंची सुलभ की तयार अंदप करचे
मागीर सांगचे हें रांदप केल्यार गॅस करचेता तें केल्यार गॅस करचेता म्हणून तशी जावन आमी केलेलं खावन तो असतं ती घरची एकडे कामही उणें आयदन घासूच कामही उणें तशें दोन एक नमुने गंमत जाल्ली गो माराय ती गंमत जाली इतली सो आतांची के बेजार येता गो कसं नाही म्हण गो आमकां इडली पोळो चपाती सलपरा खाऊ का नित्य ते फोव पडना आनी उपीट हें ते खावन खावन बेजार येवन गेला गो कसं करचें कितले दिवस की हें ना गो तशें कसं गॅसा प्रॉब्लेम ना सुरवेरी आसिल वही जाल्यार आत्तां कसं ना म्हणटात पळय एक पण जागृत करा ती वट्राशी उपयोग करनाका ती म्हणटा ती कसं की जाल्यार आमगेल जागृत रम्य आस का गो वय गो पळया मुखार कसं जाता म्हणून हय तू मिरजेर पुरा गंमत केली तुवें खंय पुरा भोवली ती म्हण आमकां कमेंट्सान तिलसी येती तें आणि हे गॅस ट्रबलाचे नाही गॅस अंडे प्रॉब्लेमाचे कसं गंमत म्हणून कमेंट्सान सांगती तुमगेला अनुभव पुरा शेअर कराती तशींची एक बोटो कळती लाईक वती येती आणि तुमगेले फॅमिली फ्रेंड्सांक पुरा शेअर कराती तांकां आमगेल प्रपंच आपण हाडाती आणि कोण हे व्हिडिओ फर्स्ट टाइम पळयता आसत की दय करून सबस्क्राईब करून आमकां मस्त व्हिडिओ घालच्याक सपोर्ट कराती ते आम्ही आणि तुमकां मेळटा ती अनेक व्हिडिओंत धन्यवाद.